पणजे महालक्ष्मी देवळाचे कुशिकचे बांयचे उदक पिवपाचें ना म्हूण पणजेच्या अर्बन हेल्थ सेंटरान रिपोर्ट दिवनय टँकर माफिया पणजे ताळगांवां त्या बांयचें उदक सप्लाय करताले. प्रुडंटान टँकराचो पाठलाग करून हो प्रकार एक्सपोज केल्लो. पणजे आनी ताळगांवचे सोसायटी कॉलनींनी कॉलिफॉर्म बॅक्टेरिया आशिल्लें उदक टँकरांनी पावताले. प्रुडंटाचे एक्सपोजे उपरांत प्रकार बंद. देवळा कुशिकचे बांयचें उदक भरूंक टँकर गेल्ले दिसना. पणजे उदका पुरवण सारकी जायना. सरकारी यंत्रणा आनी टँकर माफियाचे सेटिंगाचो दुबाव. आतां मनोहर पर्रीकर बाबान हांगा पणजे खातीर पायपलायन ओडिल्ली आसा आनी ती पायपलायन ओडून पासून पणजेक उदक शॉर्टेजीस जाता. हाका कोण तरी जबाबदार आसा की टॅक्निकल टीम PWD आनी हे टँकर माफिया हांच्या भितरलें गुड्डलें समजा. सरकारान ल्हान टँकरांची वेवस्था केल्यार लोक टँकर माफियांक बळी पडचे ना. आमची जी रेजिडन्स एरिया आसा, रेजिडंट बिल्डिंग्यो, तांची टाकयेची कॅपेसिटी एक 7,000 लिटर आसता आनी PWD वॉटर टँकर सगळे आसा ते अरावंड 12,000 15,000 लिटर, पण ते चार्ज करता आमकां 15,000 लिटर एक्स्ट्रा चार्ज जाता म्हूण ते लोक टँकर माफिया कडेन वता आनी चडांत चड म्हणटा ते 7,500 ना तर 10,000 लिटराचे टँकर PWD वॉटर सप्लायाक प्रोवायड करचे. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी.